वर्ल्ड यूथ स्किल डे हाच्या खासा कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात जस्टीस अभय सप्रे, आमचे सेक्रेटरी ऑफ एड्युकेशन बा प्रसाद लोलयेकर, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकी मनोज कामत, तशेंच आमचे सेक्रेटरी ट्रान्सपोर्ट, डायरेक्टर प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स आनी डायरेक्टर स्किल डेव्हलपमेंट मिस्टर कांबळी आनी म्हज्या समोर बशिल्ल्या म्हज्या युवा मित्र आनी मैत्रिणींनो, सगळ्यात पयली वर्ल्ड यूथ स्किल डे हाच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब उनुनीत परबी. हांव कला अकादमीच्या कॅम्पसांत एंट्री करता आसतनाच एक उत्साहाचें वातावरण युवकांच्या मदीं आनी सगळ्यांच्या मदीं पळोवपाक मेळ्ळें. आमी पयले फावटी म्हाका दिसता 8वीत शिकपी भुरगो तो जवळपास 70 वर्सांचो जाणटो हे पर्यंत सगळे आर्टिजन्स किंवा सगळे म्हणजे कलाकार आमी ह्या सगळ्या कॅम्पसांत थोडोसो जर भोंवले आसत जाल्यार पळोवपाक मेळटले. आनी गोंयांत फाटल्या 8 वर्सांच्या कार्यकाळांत आमी स्किल डेव्हलपमेंटात वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी कितें कितें केलें हें सगळें आमकां ह्या निमित्तांत पळोवपाक मेळ्ळें. हांव खरोखरच सगळ्यात पयलीं वंदे मातरम सादर करपी, त्याच बरोबर नृत्य सादर करपी आनी ताज्या उपरांत पथनाट्य सादर करपी ह्या सगळ्या भुरग्यांचे मना काळजांतल्यान तांकां उनुनीत परबी भेटयता. तुमी एकदां तांच्या खातीर ताळयो वाजोवच्यो. हांव कॅम्पसांत भितर आयल्या उपरांत म्हाका दिसता आर्टिजन मेळावो आमी सगळ्या जाणांनी पळयलो आनी आजुनूय बी भायल्या कॅम्पसांतलीं सगळीं स्टॉलां जर तुमी पळोवंक ना आसत जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येकान प्रत्येक स्टॉलाचेर वचून पळोवचें, कारण प्रत्येक स्टॉल हो इनोवेटीव आसा. प्रत्येक स्टॉलाचेर प्रत्येकाची कलाकृती आसा, भितर प्रत्येकाचें इनोवेशन आसा, प्रत्येकाची टॅक्नोलॉजी आसा, प्रत्येकाची आयडिया आसा आनी ती कितें तरी नाविन्यपूर्ण ते शिकल्यात आनी आमकांय शिकयता हें ते पळोवपाक मेळटा. आनी विशेश करून ताकाच लागून फुडले 2 दीस हें एग्जिबिशन भुरग्यां खातीर आनी लोकां खातीर आमी 2 दीस आनीक एडिशनल दवरपाचें थारायलां, जेणे करून बाकीच्या सगळ्या लोकांनी येवन हें सगळें पळोवचें आनी इतले नाविन्यपूर्ण स्किल्स आमचे जर भुरगे जेका आमी म्हणटा झेन झी यंग जनरेशन जर करूं शकता आसत जाल्यार फुडल्या येता त्या काळात खरोखरूच खूब मोठ्या प्रमाणाचे अशा पद्दतीचे इनोवेशन्स ते आपल्या सॅक्टरांतल्यान करपाक मेळटले. तुमी जर पळयशात जाल्यार 8वीत शिकपी भुरगीं, 10वीची भुरगीं, ITयांतलीं भुरगीं, वेगवेगळ्या ITयांतलीं भुरगीं, कोणी सोलार पावराचेर केलां आसतलें किंवा कोणी ती स्पेशली हांव ज्या गाडयेंत म्हाका बसयलो ताणें काकोड्यांतल्या ITयांतलें सांगलें. हांव थंय गेल्लो तेणी म्हाका फक्त सांगिल्लें तुका आमी बॅटरीचे गाडयेंत बसोवपाचें आमी स्वप्न पळयता. आनी आज म्हणजे तांचो टीचर आनी भुरगे ती बॅटरीन बसयल्ली गाडी स्पेशली हांगासर घेवन आयले, म्हाका स्वता गाडयेन बसयलो. इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो, म्हणजे एज अ मिनिस्टर फॉर द डायरेक्टर ऑफ द स्किल डेव्हलपमेंट आमचो एखादो ITI शिकपी भुरगो ती गाडी तयार करता आनी त्याच गाडयेंतल्यान म्हाका बसयता. हांवें पळयलें की कितलेशेच जाण भुरगे वेगवेगळे म्हणजे नवीन जेका म्हणटा आमी खरें म्हणजे इनोवेशन जें करपाक जाय आनी टॅक्नोलॉजी जी खऱ्या अर्थात दिसपाक जाय ती टॅक्नोलॉजी आमकां थंयसर पळोवपाक मेळटाली. हांवें पळयलें की फुडले सगळे स्टॉल्स म्हणजे हातूंत इनवॉल्व आशिल्ले डायरेक्टर ऑफ द स्किल डेव्हलपमेंट, डायरेक्टर ऑफ द प्लॅनिंग, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट, ही सगळीं डिपार्टमेंटां ह्या हातूंतल्यान इनवॉल्व आशिल्लीं. आनी ताज्या कडल्यान टॅक्नोलॉजी घेवपा खातीर कोणाक तर डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आसतले, पुलीस डिपार्टमेंट आसतले, रुरल डिपार्टमेंट आसतले, हांच्या कडल्यान ही टॅक्नोलॉजी घे सारकी आशिल्ली. कुणबी विलेजीत पळयल्या उपरांत तर कुणबी विलेजीत वेगवेगळ्यो आमच्यो महिला भगिनी हांच्यांनी आपले वेगवेगळे कुणबी प्रॉडक्ट, हांव मुद्दामून म्हणटा की 7 वर्सांच्या पयलीं कुणबी कितें ही कोणाकूच कांय खबर नाशिल्ली. आज पळय आसत जाल्यार कुणबी फक्त शॉल न्ही, कुणबीचे टॉवेल आसतले, जॅकेट आसतले, साडी आसतले, डायरी आसतले, टोपी आसतली, हे वेगवेगळे प्रॉडक्ट हे कुणबींतल्यान ती तयार करपाक शकली. स्वता म्हणजे बरेचशे फावटी आमी पयलीं म्हणटाले की गोंयकार सुशेगाद ना, गोंयकाराक जर थोडोसो बूस्ट दिलो जाल्यार गोंयकार कितेंय करूं शकता आनी विशेश करून आमच्यो महिला भगिनी करपाक शकता. तांच्यांनी जे वेगवेगळे प्रॉडक्ट म्हणजे कॉयरा पासून करून दाखयले, तांच्यांनी वेगवेगळे प्रॉडक्ट हे जे चुट्टा पासून करून दाखयले, मसाला प्रॉडक्ट करून दाखयले, आर्टिजन्स म्हणजे आर्टिक्राफ्ट वेगवेगळे केले. तांच्यांनी विशेष करून केल्लो म्हणजे हांव स्पेशली तर तो राजेश हाज्या पासून हांणी जो कट्ट्या पासून तयार केल्लो वेगवेगळो प्रॉडक्ट त्यांनी एज अ मास्टर ट्रेनर म्हणून 200 लोकांक त्यांनी ट्रेनिंग दिली. हें खरोखरूच वाखवण्याजोगें आशिल्लें. आनी पुराय भोंवल्या उपरांत हांव खरोखरूच भायर सगळे स्टॉल्स लायल्या तितक्या लोकांचे नेटान एकदां ताळयो मारून तुमी सगळ्या जाणांनी अभिनंदन करपाची गरज आसा.
आणि हे सगळें पळयता आसतना म्हणजे हांवें जशें म्हटलें आमच्या खातीर हो दीस सगळ्यांत म्हत्वाचो कित्याक आनी एक गजाल जी काल जाल्या ती हांव तुमकां मुद्दामून सांगता म्हणजे ज्याचो उल्लेख इंडिया आनी UK हाच्या मदलो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी काल इंडिया आनी युनायटेड किंगडम हांच्या मदीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जाला. हो एग्रीमेंट कितें सांगता आनी हो एग्रीमेंट कोणा खातीर आसा? हो एग्रीमेंट आसात फक्त आमी जाका म्हणटा फार्मर, फिशरमॅन, वर्कर्स, MSME आनी मॅन्युफॅक्चरर्स. ह्या एग्रीमेंटात कितें म्हटलां तें तुमकां मुद्दामून सांगता. ह्या एग्रीमेंटात म्हणजे प्री FTA ड्युटीज म्हणजे आतां म्हणजे 2 दिसाच्या पयलीं ह्यो FTA ड्युटीज कितल्यो आशिल्ल्यो 70% पासून त्यो 10% पर्यंत. ती ड्युटी झिरो जाली म्हणजे आमचो प्रॉडक्ट जर UKक वतलो आसत जाल्यार झिरो ड्युटीचेर व्हरपाक मेळटा. आतां हे प्रॉडक्ट कितें तर आमी पळयता की इट इज अ मरायन प्रॉडक्ट, फ्रुट्स, लेदर एंड फूडवेअर्स, इलेक्ट्रिकल मशिनरीज, टेक्सटायल क्लोथिंग, टी कॉफी, वूड, पेपर, ॲल्युमिनियम, केमिकल्स, मिनरल्स, मशिनरीज, स्पायसीस, इट इज एन ऑयल सीड्स, प्लास्टीक रबर, सर्जिकल्स एंड अदर इन्स्ट्रुमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज आनी फर्निचर्स एंड स्पोर्ट्स गुड्स. तुम्ही जर भायर लायिल्लें एक्झिबिशन पळयशात जाल्यार हे सगळे आयटम भायर लायिल्ल्या एक्झिबिशनान आसा. सगळे आयटम म्हणजे 100% आयटम्स भायर लायिल्ल्या एग्रीमेंटान आसा. आमच्या भितरल्या कोणी तरी इनिशिएटिव्स घेवची पडटली की हे मोठ्या प्रमाणात मॅन्युफॅक्चरींग आमी कशें करतले आनी आमी हांगा लायिल्ले प्रॉडक्ट आमचे UKक कशें पावयतले आनी तेय बी विथ द 0% FTA. दीस इज द बिझनेस. बरेचशे हे हांवें कित्याक सांगलें की म्हाज्या समोर बसलेले सगळे विद्यार्थी, सगळे स्टुडंट्स, इट इज नॉट ओन्ली द जॉब बट आमकां जर बिझनेस करपाक जाय आसत आनी आत्तां मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन ज्या पद्दतीत इंडिया ग्लोबल लेवलाचेर प्रमोट करता ताजो बेनिफीट आमी यूथ कशें घेतले जर आसत जाल्यार तो ह्या पद्दतीत. म्हणजे हेंच आमकां कळपाक जाय, हेंच आमकां शिकोवपाक जाय आनी म्हणून हांव म्हज्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक फॉर्मल एड्युकेशनाच्या पासून थोडोसो वेगळो विचार करून बिझनेस कसो करप हें शिकोवपाचें. बाब मनोज कामत हाजें हांव अभिनंदन करतां की तांच्यांनी आपलो BBA कोर्स जो नव्यान सुरवात केला म्हणजे दे आर प्रोमोटींग द स्टुडंट टू डू द बिझनेस. म्हणजे मॅक्झिमम भुरग्यांनी बिझनेस कसो करचो हाज्या खातीर ते प्रमोट करपाक लागल्या. एक बरी गजाल आसा की त्या निमित्तान नवीन भुरगे खूब मोठ्या प्रमाणात आमी म्हणटा की अशा पद्दतीचे वेगवेगळे बिझनेसीस हो तेंच्यांनी विचार करपाक सुरू करपाक जाय. आमच्या कडेन टॅलंटाची कमी ना, आमच्या कडेन इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी हाजी कमी ना, फक्त आमकां जाय तो एक्सपोजर. पळय हांवें त्या खातीर मुद्दाम सांगलें, हांवें लिस्ट मुद्दामून वाचलें. हांव सहज हांव पळयतालो तेका लिस्ट वाचल्यार पळयतना हांव सहज म्हटलें भायर जर भोंवन एक्झिबिशन पळयलां आसत A to Z प्रॉडक्ट, स्पायसीस आसा, थंयसर लेदर प्रॉडक्ट आसा, कॉयर प्रॉडक्ट आसा, जेम्स एंड ज्वेलरी आसा आनी ह्यो कोणी केल्या? आमच्या गोंयकारान केल्या आनी हे कोणी गांवांत रावपी एखाद्या महिला भगिनीन केल्या किंवा एखाद्या आमच्या भुरग्यान केल्या. बट ताका खंय तरी एक एक्सपोजर आमी दिलो आनी ताका खंय तरी म्हणजे वेवस्थीत रित्या सिस्टमितान आमी प्रोडक्शन करपाक शकले आसत जाल्यार आमी खूब मोठ्या प्रमाणात तांकां बरो बिझनेस दिवपाक शकतलो. म्हाका दिसता द चेंबर ऑफ कॉमर्स किंवा MSMEज किंवा बाकीचे इंडस्ट्रियलिस्टूय बरेचशे हांगासर आसा. हांच्यांनी हाका जर थोडोसो म्हणजे एक्सपोजर दिलो किंवा मोठ्या प्रमाणात तांकां सपोर्ट करपाचें जर काम केलें आसत घडये कदाचित आमची गांवांत रावपी एखादी महिला उद्योजीक तिका FTA आनी UKक एक्सपोर्ट हें समजचें ना. बट तें काम हें चेंबर ऑफ कॉमर्स सारकिल्या ऑर्गनायझेशनान, MSME सारकिल्या ऑर्गनायझेशनान इनिशिएटिव्स घेवन करचें पडटलें जेणे करून गोंय बी म्हणजे भारताच्या नकाशाचेर इन एक्सपोर्ट सेक्टरांत म्हणजे आमी आतां पर्यंत म्हणजे आमी जाका म्हणटा की आमी मायनींग, फिशींग किंवा फार्मा ह्या 3 प्रॉडक्ट वीच आर द मेजर प्रॉडक्ट वी आर एक्सपोर्टींग फ्रॉम द स्टेट ऑफ गोवा. हे बाकीचे प्रॉडक्ट जे आहा एक्सपोर्ट करपाक आमी फाटीं आसचे ना. म्हणून म्हाका दिसता हें सगळें काम आमच्या सगळ्या इंडस्ट्रीज बॉडीज हांच्यांनी हातान घेवपाची गरज आसा. हांव थोडोसो एडवोकेट अभय सप्रेजी हांच्या जस्टीस अभय सप्रेजी हांच्यांनी तुमकां एक्सिडंट ह्या विशयाचेर तांच्यांनी मार्गदर्शन केलें आनी खरोखरूच हो विशय खूब सिरियस आसा. तांचें मार्गदर्शन फुडल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळांत वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्स किंवा वेगवेगळ्या सेक्टरांत वेगवेगळे ते करीत रावतले. हय, आमकां सगळ्या जाणांक म्हणजे झिरो डावन एक्सिडंट करपा खातीर किंवा झिरो एक्सिडंट फॅटल एक्सिडंट करपा खातीर आमी काम करपाक जाय निश्चित रित्या. हांव थोडोसो ह्या विशयाचेर उलयता आसतना
हांव पळयलें की आमी खुबश्या जाणांचें फेलिसिटेशन आयच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान करपाचें आसा आनी ह्या सगळ्यांच्या पयलीं जावुलो कारण तें लिस्ट जर पळयत जाल्यार खूब व्हडलें आसा कारण ह्या फावटी इतक्या खूब बऱ्या जाणांनी काम केलां की तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार नॅशनल लेवल स्कील कॉम्पिटिशनाचे विनर्स आसतले किंवा वेगवेगळ्या जाणांनी म्हणजे गोंयांतलो टॅलंट आज देशांत दिसपाक लागलेलो आसा. आमच्या ITI शिकपी एखादो ट्रेनर जेका पुराय देशांतल्यान गोंय हें खूब बारीक राज्य बट तातूंतल्यान आमचो ट्रेनर जेका अवॉर्ड नॅशनल लेवलाचेर फावो जाता ही आमच्या खातीर प्रावड गजाल आसा. हांव खरोखरूच तांच्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता की आमच्या टिचर्सांक हे नॅशनल लेवलाचेर अवॉर्ड फावो जाल्या. ITIतले आमचे बरेचशे टिचर्स डेडिकेटिवली ते काम करता. म्हाका खबर आहा बरेच जाण अजून तेंचें कन्फर्मेशनूय ना गेलीं 10 वर्सां 12 वर्सां दे आर वर्किंग ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस पण आमच्या नवीन पॉलिसीच्या अंतर्गत जेंकां 8 वर्सां पुराय जाल्या काय 10 वर्सां प्रसाद 10 इयर्स जेंकां कंप्लीट जाल्या तांकां जॉबान कन्फर्मेशन करपाचेंय बी हांव एश्युरन्स दिता की नक्कीच तांकां जॉबान कन्फर्मेशन करपा खातीर आमी प्रायोरिटी दितले. तुमचे डेडिकेशन्स किंवा तुमी भुरग्यांक इतक्या मोठ्या प्रमाणांत जे ट्रेन करता हें म्हाका खबर आहा. नॅशनल टॉपर्स जे आसतले ITI जेंच्यांनी नॅशनल लेवलाचेर टॉपर्स करून अवॉर्ड घेतल्या तांचेय फेलिसिटेशन्स म्हज्या हस्ते जातले. हांव तांचेय बी खूब खूब अभिनंदन करता. आमी त्याच बरोबर म्हणजे हाल्लीच गुजरात अहमदाबाद हांगासर जाल्लें म्हणजे वर्ल्ड योगासना कॉम्पिटिशन जालें आनी ह्या वर्ल्ड योगासना कॉम्पिटिशनांतल्यान गोंय सारकिल्या बारीक राज्यांतले 2 जाणांक गोल्ड मेडल मेळटा हें आमच्या खातीर प्रावड मोमेंट आसा. हांव खरोखरूच तांचें अभिनंदन करता. गोंयांतलो आमचो योगा इन्स्ट्रक्टर तो थंयसर म्हणजे जेच्या 5 जाण जे परीक्षक म्हणून थंय काम पळयता तितूंतलो गोंयांतलो आमचो एखादो भुरगो जर थंय वचून परीक्षक म्हणून काम करता आसत जाल्यार ताजेंय बी हांव अभिनंदन करता. म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणांत आनी बऱ्या पद्दतीचें काम हे आमच्या गोंयांतले भुरगे हे करपाक लागलेले आसा. विजिदेन जवळपास मोर दॅन 25 काय 26 कंट्रीज ह्या वर्ल्ड योगा कॉम्पिटिशनांत पार्टिसिपेट जाल्ली तितूंतल्यान 2 गोंयच्यांक हे वर्ल्ड मेडल गोल्ड मेडल जे आसा हे मेळपाक शकलें. आमच्या बरोबर वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीनी आमच्या बरोबर टायअप केला. आमी स्किलींग रिस्किलींग अपस्किलींग हे वगीच जायना तर हे करपा खातीर इंडस्ट्री पार्टनर आसल्या शिवाय इट इज शक्य ना. पूण इंडस्ट्री पार्टनर जे जे आमच्या बरोबर टायअप केला म्हणजे ताज सिदादी आसतले कामाक्षी कॉलेज आसतले JD स्कूल ऑफ द डिझायन आसतले इन्स्टिट्यूट ऑफ द मरीन स्टडीज गोवा शिपयार्ड आनी डायकीन ह्या सारकिल्या इन्स्टिट्युशनाचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. तुमकांच लागून आमी लॅब अपग्रेड करपाक शकले किंवा आमच्या भुरग्यांक हे मोठ्या प्रमाणांत आनीक ट्रेनींग दिवपाक शकले. आमी पळयता की आत्ताच आमी ड्युएल ट्रेनींग म्हणजे आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ फायर अँड सर्विसीस हांच्या बरोबर काकोडा ITI म्हापसा ITI हांच्यांनी केल्लो MOU आमच्या भुरग्यांक हो ड्युएल ITI सर्टिफिकेट दितले. तेंची रुटीन सर्टिफिकेट ताज्या भायर फायर अँड एमर्जन्सी सेफ्टी ही सर्टिफिकेट दितले. इन फ्युचर आमी ITIतलो हो नवीन कोर्स इंट्रोड्यूस केल्या उपरांत फायरमॅन ह्या कोर्सा खातीर ह्या पद्दतीची सर्टिफिकेट्स इन फ्युचर ही कंपल्सरी आसतली कारण आमी जशे एडवान्स वता तशें आमच्या सर्टिफिकेट किंवा रिक्रुटमेंट रुल्स हातूंय बदल करपाक घेतला. म्हणूनच एक्सपर्ट पर्सन त्या जाग्याचेर येवपाक जाय आनी त्या जाग्यार जर एक्सपर्ट पर्सन आयलो आसत जाल्यार तेजें खूब काम खूब मोठें जातलें. आमी पळयता की एप्रेंटिशीप स्कीम जी आमी गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणांत लागू केली. मोर दॅन 21,000च्या पेक्षा चड भुरगे हे पुराय गोंयांत हे एप्रेंटिशिपाक जॉयन जाले. हितूरूय बी आमकां प्रायवेट कंपनी वेगवेगळ्यो ज्यो आसतली सिप्ला आसतली नेस्ले आसतली IFB आसतली झोन हॉस्टेल आसतली नोवाटेल आसतली साई सर्विसीस आसतली ह्या सारकिल्या कंपनींनी इनिशिएटिव्स घेवन आपल्याय कंपनींनी अशा पद्दतीन इंटर्नशीप दिवपाचें हें काम हे तांच्यांनी केलें. उरलेले आनिकूय खूब कंपनी आसा. हातूंत जालें कितें तर हातूंतल्यान भुरगे शिकपाक शकले. हातूंतल्यान एक स्किलींग हें आमकां प्रमोट करपाक शकलें. जे सातत्यात ग्रॅज्युएट जावन किंवा ITI जावन घरा कडेन उरताले त्या भुरग्यांक फर्स्ट हँड ट्रेनींग जी जाय आशिल्ली ह्या कंपनी खातीर ती दिवप आमकां पॉसिबल जाली. म्हणून आमी म्हणटा की मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचें स्वप्न की प्रत्येकाच्या हाताक स्कील दिवप कारण स्कील मिनिस्ट्री ही त्यांच्याच कार्यकाळात सुरवात जाल्या. हेज्या पयलीं ह्या देशांत स्किलिंगाचो कोणी विचारूच करूं नाशिल्लो. फक्त रुटीन एड्युकेशन जें आशिल्लें हें रुटीन एड्युकेशनूच दिताले आनी म्हणून तर तांच्या कार्यकाळात न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस जाली. पॅरलल आमी जेका म्हणटा की डिग्रीज डिप्लोमा घेवपाचें सिस्टम सुरवात जाली आनी म्हणूनच तर देशांत जो 40 वर्सां उपरांत एड्युकेशन सेक्टरांत जाल्लो व्हडलो बदल आसा वो फुडल्या 50 वर्सांच्या खातीर जी मॅनपावर जाय ह्युमन रिसोर्स जाय तो क्रिएट करपा खातीर ह्या पद्दतीचें शिक्षण हें दिवपाक शकलेलें आसा. आमी पळयता की
आमी वेगवेगळ्या कॉलेजीस आनी कंपनीज म्हणजे ग्लॅनमार्क आसतले किंवा सेंट फ्रांसीस झेवियर कॉलेज आसतली हांच्या बरोबर आमी पार्टनरशीप करून हांकां आमी वेगवेगळ्या पद्दतीन आमच्या स्टुडंट्सांक फुडें व्हरपाचें काम आमी करता. हाज्या पयलीं 10वी आनी ITI पास जाताल्या भुरग्याक म्हणजे वेगळो परत दोन सब्जेक्ट घेवन आपूण 10वी पास जावचो पडटालो किंवा 12वी पास जावचो पडटालो ते आमी सायडीक काडून आमी म्हटलें की ITI पास जाल्ल्या भुरग्याक डायरेक्टली वेगळो आनी बोर्डाच्या एग्जामीक बसपाचें ना, ताका इक्विवलन्सी सर्टिफिकेट दिवपाक सुरवात केली. म्हणल्या उपरांत जो 8वेच्या उपरांत जो 2 वर्सां ITI करता ताका इक्विवलन्सी सर्टिफिकेट डायरेक्टली गोवा बोर्ड दिता. फाल्यां सकाळीं ताका आनी वेगळ्यान कोणी विचारपाक गरज ना. ही सिस्टम आमी ITIत सुरवात केली जेणे करून आमच्या ITIच्या भुरग्याक वेगळो गोवा बोर्डाच्या एग्जामीक खंयसरूच बसपाची गरज ना. 10वेच्या उपरांत जर तेणी 2 वर्सांची ITI केल्या आसत जाल्यार ताका डायरेक्टली 12वी पास ही सर्टिफिकेट गोवा बोर्डाची इक्विवलन्सी सर्टिफिकेट आमी दिवपाक सुरवात केल्या. कोणी म्हणजे 10वी प्लस 2 वर्सां ITI केल्या भुरग्यांक दे कॅन गो डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट टू द गोवा बोर्ड एंड दे कॅन टेक द इक्विवलन्सी सर्टिफिकेट. म्हणजे फाल्यां सकाळीं खंयसरूय जर वयतलो आसत हय हांव ITI इलेक्ट्रिशियन जाला प्लस आय एम 12th पास फ्रॉम द गोवा बोर्ड, ह्यो दोनूय सर्टिफिकेटी ज्यो आहा त्यो दिवपाक शकता. एड्युकेशन सॅक्टरांत जो मोठो बदल करपाचो जेणे करून आमी म्हणटा की आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करपा खातीर ही आमी सुरवात केला. आमी चीफ मिनिस्टर कौशल्य पाथ स्कीम ही सुरवात केली. त्याच बरोबर ITIंतल्यान आमी चलये भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट एड्युकेशन जांकां जी फीस आशिल्ली तांकां ITIची पेड करताली ती ह्या वर्सा पासून आमी झिरो केली की सगळ्या चलया भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट ITI एड्युकेशन तेंच्यांनी घेवचें. हांव अजुनूय सांगता आमच्या वेगवेगळ्या ITIंतल्यान आमी 17 वेगवेगळ्या पद्दतीचे कोर्सीस सुरवात आसा. 10वी 12वी किंवा ग्रॅज्युएट जावन सुद्दां घरा कडेन रावच्या पेक्षा आमच्या ITIंतल्यान म्हणजे हॉस्पिटॅलिटी आसतलें, टेलरींग आसतलें, ड्रोन मेकिंग आसतलें, सोलर टॅक्निशियन आसतलें, अशे डिफरंट कोर्सीस आसा. हे घरा कडेन बेकार रावच्या पेक्षा अशा पद्दतीचे नवीन कोर्सीस तांच्यांनी शिकचे आनी हे शिकल्या उपरांत ताका वेगवेगळे ताच्याच बरोबर ह्यो सर्टिफिकेटी ज्यो आसा ही यूज पडपाक शकता. म्हाका खूब बरें दिसलें की आमची स्पेशल स्कुलाची भुरगीं सुद्दां ही आमी स्कील करपा खातीर तांकां प्रमोट करता. तुमी भायर आशिल्लो जर स्टॉल पळयत जाल्यार सुंदर अशी गणपतीची मुर्ती त्या भुरग्यांनी तयार केल्या. म्हाजें तर म्हणणें आसा की आमी खूब लोक हांगासर बसलेले आसा, आपलो गणपती तांच्या कडल्यान बूक करात घरान व्हरपाचो. ती सांगा म्हाका आतां 25 गणपती तेंच्यांनी तयार केल्या. आमी जर ऑर्डर केली हांव तुमच्याच कडल्यान गणपती व्हरता म्हणून हांवें म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी सांगलां की तुमकां जाय ते धाकटे गणपती जे आसा पळय न्ही ते तांच्याच कडल्यान तेंच्यांनी घेवपाचे. आमी म्हणजे तांची स्कील आनी तांकां मदत म्हणून म्हाका दिसता होय गणपती किंवा नागपंचमी येवपाचे आहा ते भुरगे खूब सुंदर अशे आपले नागोबा डिजायन करताले. आमी तांकां खंय तरी प्रमोट करपाक जाय कारण तांचे टिचर्स तेंचे स्कुल्स इतक्या मोठ्या प्रमाणात जर तेंची स्किल्स एक्झिबीट करता आनी ज्या पद्दतीन ते भुरगे मन लावन जर काम करता आसत जाल्यार तांकां प्रमोट करपाचें काम आमचें सगळ्यांचें आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की तुमी सगळे जाण हे तेंचेंय काम जें आसा हें खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करतले हाजें हांव सातत्यात तुमचे कडेन मागतां. म्हणून म्हाका दिसता की हांव राजेश कलंगूटकर हाचें काम जो नॅशनल अवॉर्डी फावो जालो आमी नाल्ल बरेच जाण सगळ्या घरांनी नाल्ल खाता, कट्टी काडटा आनी चुलीन उडयता. इट इज एन परत अगेन किंवा काडटा आनी भायर उडयता. बट तीच वेस्ट जाल्ल्या कट्टे पासून किंवा त्या स्मॉल कट्टे पासून ताणें केल्ले आयटम पळयात आनी एका पेक्षा एक हें न्ही की ताका नॅशनल लेवलाचेर ताका अवॉर्ड फावो जालो. ताका नॅशनल लेवलाचेर नाव एट प्रेझेंट ही इज अ ट्रेनर फॉर द नॅशनल लेवल. हे गोंया खातीर एक खूब अभिमानाची गजाल आसा कारण वेस्ट ह्या कट्टे पासून इतक्या मोठ्या प्रमाणात तांणी अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे प्रॉडक्ट तयार केले. 200 लोकांक तांणी ट्रेनिंग दिली आनी 200 लोकांक तांणी आपल्या उदरनिर्वाहाचें साधन हें आपल्या कलेंतल्यान दिवपाक शकलो. म्हणून फक्त डिग्रीच आसली म्हणून जावची ना, ताका स्कील आसप हें खूब गरजेचें आसा आनी जर स्कील आसत जाल्यारूच मनीस जगपाक शकता, अदरवायज ना. म्हणून प्रत्येकान आपली स्कील ही रिस्कील करची किंवा ती अपस्कील करची आनी तातूंतल्यान तांणी टॅलंट हो फुडें येवचो. म्हाका दिसता आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात आमकां सगळ्या जाणांक अशाच बऱ्याच पद्दतीच्यो ह्यो सगळ्यो म्हणजे आमी सातत्यात म्हणटा की हे सरकार किंवा हे नारी शक्ती, किसान शक्ती, गरीब कल्याण ह्या 4 हाजेर चलता. बट ताज्याय पेक्षा म्हत्वाची वीच इज द युवा शक्ती. हांगा बसलेले यूथ वीच इज एन आमचे हे यूथ हेच ह्या देशाची खरी ताकद आसा. आनी जे आमी विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न पळयता
हें स्वप्न जर साकार जातलें आसत जाल्यार ह्या युवा शक्तीची शक्ती ही आमकां खऱ्या अर्थात कामाक येतली. हांव तुमच्या लागीं मागतां की विकसीत भारत 2047 आनी विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर तुमची सगळ्यांची ताकद ही आमच्या बरोबर जाय. आसतली काय ना? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर नेटान एकदां घोशणा दियात. भारत माता की. सगळ्यांच्या हाती वयर दोन्ही हात वयर काडून भारत माता की. वंदे वंदे. खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही असोच म्हणजे आमी म्हणटा की आमच्या मदली आसलेली पोटेन्शियल शक्ती ह्या कामाक तुम्ही सगळ्या जाणांनी उपयोगात हाडची आनी हाचो खूब बरो उपयोग आमी करपाक शकतले. मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जो आत्मनिर्भर भारत म्हणून आमकां उलो मारलो आनी तो आमी स्वयंपूर्ण गोंय गेली 5 वर्सां इट इज नॉट ओन्ली इन द एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, डेरी फार्मींग आनी हॉर्टिकल्चर ह्याच सॅक्टरांत तर न्ही तर स्किलिंग सॅक्टराचेर जो आमी भर दिलो आनी गांवागांवांतल्यान जे स्किलिंग ते आज आमकां दिसपाक लागलां. 5 वर्सां उपरांतचें काम हें आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी पळयता. पयलो व्हिडिओ जो तुमी पळयलो त्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान अशा पद्दतीचें सगळें काम हें तुमच्या मुखार दवरलें. म्हणून तर हांव म्हणटा की हेंच काम आमकां आनीक फुडें व्हरपा खातीर अशा पद्दतीचे वेगवेगळ्यो गजाली आमकां सगळ्या जाणांक करपाक जाय. आमकां प्रावड मोमेंट आमच्या खातीर आसा की पयलें राज्य आसतलें गोंयांतलें की ज्या ITI सगळ्यो ISO सर्टिफायड आसा आनी खंयच्याच राज्यान इतक्या मोठ्या प्रमाणांत ISO सर्टिफायड ITI तुमकां पळोवपाक मेळच्यो ना. 100% आमच्यो 11 ITI ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो ISO सर्टिफायड आसा आनी आत्ताच आमी जवळपास 180 crores ऑफ रुपीज वी आर इन्वेस्टींग इन द ITIs. म्हणजे कोणीय म्हणटा की तुमी हय आमी ITIनी 180 कोटी रुपया इन्वेस्ट करता कारण आमचे ITIत वचपी भुरगे हे सुद्दां आमचे फ्युचर आसा, ह्या देशाचें फ्युचर आसा. ITI एका दुय्यम दर्जो दिवं नाकात. ITI शिकलेलोच भुरगो जो आसा हो एखादो व्हडलो बिझनसमॅनूय जावपाक शकता. ITI शिकलेलो भुरगो जो आसा हो बरो इंडस्ट्रियलिस्ट जावपाक शकता, बरो बिझनसमॅन जावपाक शकता, बरो एंटरप्रिनर जावपाक शकता. त्या खातीर म्हणजे ITIक वयता म्हणजे तो सेकंड क्लास ना. ITIक वचपी ज्याच्या मदीं टॅलंट आसा होय भुरगो आपलें फ्युचर हें खूब बरें घडोवपाक शकता. म्हणून हांव परत एकदां म्हणजे तुमच्या सगळ्यांचे तुमी म्हणजे जॉब आपल्याक दी म्हणच्या पेक्षा तुमी दुसऱ्याक जॉब हे दिवपाक शकता. म्हाका खात्री आसा बदल जाल्ल्या पथनाट्याच्या माध्यमांतल्यान तुमी हें सगळें दाखयलें आनी हेंच आमी प्रमोट करपा खातीर आमचे डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज आसतले, डायरेक्टरेट ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट आसतलें हें सगळें खूब मोठ्या प्रमाणांत प्रमोट करीत आसा. म्हाका खात्री आसा ज्यांचे फेलिसिटेशन म्हज्या भाशणाच्या उपरांत जावपाच्या त्या सगळ्यांचें इन एडवान्स हांव अभिनंदन करतां. आनी परत एकदां गोंयांतलो आमचो वर्ल्ड यूथ स्कील डे हो आज खऱ्या अर्थात सक्सेसफूल जालो हाजी म्हाका खात्री आसा. फुडल्या वर्सा हाज्याय पेक्षा बरो यूथ स्कील डे करुया काय नाका? करुया जाल्यार म्हज्या बरोबर नेटान परत एकदां भारत माता की. भारत माता की. खूब खूब धन्यवाद. देव बरें करूं.